आमच्या पुताचें काजार आसा. सगळी तयारी जाल्या पूण घराक पेंट मारचो उरला. आयज काल पेंटर खूंय मेवतात, खूंय फेस्तां, खूंय काजारांक, सगळे वाटेन ते बिजी आसात. सकाळीं बाजारान गेल्लो, थोडे म्हणटात पात्रांव फुडल्या म्हयन्यांत पळोवया रे, थोडे म्हणटात आनी 15 दिसान सांगता म्हणून. तरी आसतना एकलो मेवला सांगता फुडल्या आयताराक सांगता म्हणून. पळोवया कितें जाता पळय तें. म्हजी गोरकान तिका जाय म्हणल्यार जाय, तें काम जावंकूच जाय. आतां येतेली आनी बेश्टीच सांगल्यार चाळवतेली. तशेंच मुजगाचें उरलां. कितें केला पेंटराचे? कितें केला तुवें? मेवला तुका तो? आय फुडल्या आयताराक सांगता म्हटलां ताणें. कितें फुडल्या आयताराक आयले ते दीस तुजे तेच आयकोंक जाय. म्हाका एक सांग, तो एकलोच पेंटर आसा आमच्या गांवांत? तो पावना जाल्यार आनी कोणाकूय आपय न्हय. आगो आतां सगळ्यांचींच काजारां फुरसाची फेस्तां चालू आसात. त्या पासत पेंटर मेळोंक मातशें कास्ती. काजाराची दिसते लागीं येता, तोयारेक लागोंक रिसाय. कांयच न्हू करून दीस सोरोन वेतेले, उपरांत सोना उपाय. धाकल्या पुताची कूय व्हंकल आसा, त्या व्हंकलेचो मेवलोलो पाय. दोगांयकूय बाराबोर काजार करया, मागीर खुशे मयावशे पाय. कितले फावटी हांवें सांगले तुका, त्या चेडवाची खबर नाका. गरजेच्यो वस्तू दिवंक कबूल ना, कसो समजावं तुका. तेणें म्हटल्यार बरो उगडास आयलो, पाद्रिनान खंय सांगलां ताका. सगलो तेसपेस करून तो राजी आसा, सांगो नाका म्हटलां लोका, सांगो नाका म्हटलां लोका. पळय, म्हज्या सगल्या इश्टांनी म्हाका सांगलां, काजार कोत्ता पुताक जाल्यार बरे दुडवाकारांगे आनी सर्वीस कोत्ता तसलेच चेडवा लागीं कर म्हणून. बरे दुडवाकारांगेर आनीक सर्वीस कोत्ता पळय तसले. वय, गरीबा मागीर गिरेस्तांगेर काजार जाली म्हणटच तांकां मागीर पाकां फुट्टात. म्हजो एक इश्ट आसा, तेका तेग जाण पूत, दोग पूत मोगान पडोन काजार जाले. दोनूय सुनो सरकारी कचेरीन काम कोत्तात आनी त्या शिवाय ती पयशेकारां. तशें जाल्यार तुजो इश्ट खरेंच नशीबवान. नशिबवंत नाचयतात ती ताका. त्या पासत हांव म्हणटालो आमच्या एका पुताक तरी आमी गरिबाली लागीं काजार करुया, ताकाय आदार जातलो आनी आमच्या गराब्याचेर देवाचें बेसांव पडटलें. गरज ना, गरीबाचे चेडू आमकां नाका. म्हाका दिसता तुवें एक काम केल्यार बरें. तूं गांवांत वच आनी जी कोण गरीबा आसा तांकां सगळे कोडून हाड आनी आमगेर दवर. लिब्रादा कांयच्या कांय उलय नाकाय. म्हजी तुका एका ग्रेस्त भुरग्या लागीं ताजी फ्रेंडशीप आसा. हांवें ताका सांगलें ताजी वाट सोड म्हणून, पूण कशेंच कबूल जायना तें. हांव म्हूण कितें करतलो? कितलें सोजमायलां ताका. बाय बाय जाणा तूं, हांवें तुका कितले पावटी सांगलां त्या भुरग्याची वाट सोड म्हणून. बाय आमी कोण बाय आनी ते कोण? आमी गरीब बाय, ते ग्रेस्त. आमचे मोदी ती मॅच जायना बाय. तूं जाणा तांचे मोदी आनी आमचे मोदी तर कितली आसा ती. मळबा मोदी आनी जमणी मोदी आसा पळय तितली. जाणा बाय जाणा जावन त्या उज्यान लासतेले म्हणून तरूय आसतना तूं उज्याचो संग सोदताय. जाणा बाय
त्या गोडगोड्यांचे हेड आमच्या असल्या गरीबांक न्हय गो बाय, फकत ते गिरेस्तांक. बाय अशें खंय म्हणलोलें आसा गरीबांगेर आनी गिरेस्तांगेरूच काजार जावची म्हणून? ना बाय, जाणाय बाय, आमी गरीब आनी आमी गरीब म्हणटकच आमचे हातून सोडून आमी पांय सोडूंक जाय. गिरेस्तांगेर काजार जावप चेडवाक कितें तुका दिसता, आमी फेस्ताक मासूर रांदताय, तांगेर बिस्कोटी शिजोता. उत्तर म्हाका दिला कित्याक तूं दुबावताय, विस्वास ताचेर दवर, बेतोच कित्याक तूं भियेताय. व्हडल्या व्हडल्या बोंगल्यांनी ती रावताय, चलोना पूण ती गाडयांनी भोंवताय. सोदरी नासतना भायर गेल्यार पावस येतोच गो भिजोता. बरी देख दिवून म्हाका वाडूयला, पायसांक कित्याक तूं विसोडटाय. तुफान मोडी येवून बेदोगो, उपरांत येता ती शांतिकाय. तुफान मोडी येवून बेदोगो, उपरांत येता ती सोबतकाय. चल बाय भितर या, हांव तुका सोस मायता मातशें. जेरी, तुका आनी रोजीक हांवें काल हॉटेलान च्या पिताना पडयल्लें. तूं ताचे लागीं काजार जावंक सोदताय? होय होय? व्हडलें तोंडान घेवन सांगता मरे होय म्हणून. तूं आमच्या घराचो आबरू मान खाला घालूंक सोदताय काय कितें? घराचो आबरू खाला पळटलो कसो? ते गरीब आनी नोकरी करिना म्हूण ह्या पासत तुका भिवची गरज ना. पूण म्हाका भिरांत दिसता तुजे गर्लफ्रेंड घराचो आबरू खाला घालीत म्हूण. कसो तुका समजावूं, कित्याक म्हजें तूं आयकोन घेना. नोकरी तें करिना, शिकोपूय ताका ना, घरांत आमच्या सोंपचेना. उतर हांवें ताका दिला, फाटी घेवूंक हांव कबूल ना. कितें जाता तें जावं, घरांत हाडटलो हांव, कोणाचें आयकोचो ना. उपरांत चिंतून तूं रडटलो, नशिबाक शिंटलो. कसली गोरकां हाडल्या काय म्हूण गांवचो लोक तुका हांसतलो. बरे गुणाचें तें चेडूं, लोक तोखणाय ताची करतलो. जायते चिंतून हांवें शेकी निर्णय घेतलो, देवचेरूच बेचाव घालतलो. जायते चिंतून हांवें शेकी निर्णय घेतलो, देवचेरूच बेचाव घालतलो. तूं आपलेंच करतलो. मागचो तूं मळकोले आसतो हांव कोण तें न्हू? होय हांव नर्स. मुगे नांव डॉल्फीन. मुगेलो नवरो दोतोर, तेच नांव बोंबिलो, पूण हांव तेका मोगान बोंबील म्हणटा. हें आमगेलें क्लिनीक. हिंग आमगे स्लीं दुयेंस कुदातीव कोत्ताय. आतां म्हण तूं कोणा तोकली उसोडटा हे कोरा भितर आवयत आम तेगे तोकली सारकी बरी कोत्ताय. आतां म्हण तूं कोणा सारके जोर येयला जाल्या एक दिसा भितर आम तेगे जोर बरें कोत्ताय. कोणा म्हण तूं बरें मोठें जावपा जायो जाल्या एक सुमना भितर तेका आमी सारको मोठें करून उडयताय. आनी आतां तूं चोयलां आसतलें सगलीं मोटेलीं बोबरेटां आनी सगळे मोटेले बोबे. आतां तेका म्हण तूं म्हजे भाशेन बरें स्लीम एंड ट्रीम जावपा जाय जाल्या हेंवूय कोत्ता आमी.
पूण कितें मातशें चड टायम लागता 1 म्हयना भितर जालें सारकी इसली सुकलो बोंबिले दिसता ते आतां हें बिजनस आमी स्टार्ट केलोलें आयजूसान केलां आतां हो आयजू लेट खूंय पावल म्हूण कोणा खबर म्हाका बेगीन यो म्हणटालो आतां खबर ना हेजी येलो बोंबील हें कितें तूं कोणाक शादी बीन जाय न्ही कितें रोटी कित्याक हें घाल म्हणून आगो हें म्हाका घायला आज दोतोर जाल न्ही गो मागीर कोण गायली रे आगो हांवें म्हाका घायला फिलिंग येवपा जाय न्ही तू का गायली रे इंडिया एक बाजरान गेलो आनी घायला फिलिंग येवपा नाका अरे तू कोण तू मिनिस्टर जाल दिसला मिनिस्टर घालताय मरे असले दोतोर असले घालताय रे आगो असो हांवें मुंगे साथी सवाळ लागून घायल ते अरे दोतोर असो घालनाय दोतोर ते घालताय मरे कितें? एशको तपासताय ते टेलिस्कोप आगो ताका टेलिस्कोप म्हणनाय ताका सॅटेलायट म्हणटाय ताका सॅटेलायट न्ही हांव तें कितें शिकलो हांव स्टेथोस्कोप म्हणटाय तेसले जाल मरे कोप तेंगे सन्याम सेम मरे एंडिंगाकू अरे येचोय ना रे येचोय मरे तुई दिलो मरे मुको येतूय घे ना हांवें घालपाचें हे मातशें हातीन धर ओ ये आया ती दोन पाता बरसां घाल मुगे सगळें येता हेजेर हा ते चोय सगळें रेडी मुगो मुगे रेडी आहा तुगे सॉल रेडी मरे होय गो हे बरसां चोय ना जाल्यार पयशे जायना जाल्यार हांव जावपा ना तुकडे 1000 बीन हे आमी सगळें कोणा लागून कोत्ताय आमी दोगांयकू लागून कोत्ताय वानी गो काजा जावपा ना काका बेगीन तो एश कोन मुगो दोतोर पण कोऱ्या कितें जोड्या तुगे गुगल रेडी हा मुगो मुगे सगळें आहा तुगे कॅमेरा बीन कनेक्ट केलो हाय मरे सगळें मोबाईल आगो केलो येतोय काट गो सगळें काट गो कारण येयले तर तुगे गुगल रेडी मुगे गूगल रेडी रे ओके ओके ए टेस्ट करी ए तो तुमकां सांगत हांव आतां दोतोर जावपाक शिकोवप करपा नाका गुगलाचेर चोवपाचें वखद दिवपाचें गुगलाचेर सगळें मेळटा कितें वखद दिवपाचें कितें मातशें पोटां बी दुखो जाल्यार कितें चोवपा जाय तुका ओय अरे आतां एश कोन टायप करू नाका ती स्पेलिंगान कोण शिकतो रे एश कोन उलोयला पुरो रोकडे येता चोय गो मातशें चोय तू रे राव चोया गूगल ओ गूगल हा गूगल पोटान दुखता जा कित कोत्ताय रे कित दिवपाचें पोटान दुखता जाल्यार कार्मिसायड दिवपाची कार्मिसायड कितू पाटी पाटी सर कितू पाटी गूगल पोटान कार्मिसायड कितू पाट दिवपा रे तुका जाय जाल्यार दिसा 10 पाट बसून दिल्या जाता 10 पाटी बरें हा 10 पाटी कार्मिसायड पोटान दुखता जाल्यार गुगल सारकें हा मुगो गूगल 10 पाट दिताय गो 10 पाटी गूगल चांगले म्हणतो जाले सारखे ए कॅमेरा ऑन हाय चोय कोण येईल जा चोय रे ए कित रे हांव कोण येईल भायर वेटिंग रूम हांव भायर बसो ना कोण रे चोय कित जाते चोय देखा ए प्रेग्नंट लेडी मुगो कित रे प्रेग्नंट ना स्टार्ट करूया बोंबील ते तुका जावपा ना ते प्रेग्नंट बीन ते भानगडी पडनाक तू मातशें हे आमको जावपा ना आला देरा येयला पयशे तू पोतोन धाडटा अरे पूण प्रेग्नंट तुका जाता तू केसो दोतो तो जाणा गूगल चोईन आगो हांव कोत्ता गो तें हांव कोत्ता कोत्ता ओय, हांव तर- डिलिव्हरी कितको कोत्तो रे तू आगो चोय तेका सांगया 8 म्हयन जाव पासो आमी तराता मेत कोया आनी 9 म्हयन्याचे कित कोरपा तो मागीर तेका सांगया तुगेलो पाड मातशें पेरी घा तू जेएमसी पॅकअप कर जेएमसी धाडया आगो ते तू कितें दोतोर कित कोत्ताय तोरी तेशे ओय पेज येल म्हणटा जेएमसी न्ही चल चल कर तेका पयस मुगो जाऊ दे वखद कित दिवपा गुगला कोयचा प्रेग्नंट जाल्या ओको दोको गूगल ओ गूगल आणि इतलं किती ओ गूगल बेगीन पेशंट येयलो गूगल ओ गूगल आयलो हा गूगल प्रेग्नंट जाल्यार कित दिवपाचें प्रेग्नंट जाल्यार न्हू तेका आयर्न टॅबलेट्स दिवपाच्यो कोणे फोन कर कळली रे? आगो लोकडा टॅबलेट दिवपाच्यो तू फोन करी लोकडा टॅबलेट दिवचा ते कितें जाल जाल्यार आगो एक आगो कळली गो कळले होय नेक्स्ट आवय दोतोर बच्चोय रे मोठा होतोय रे एशी दमची मारताय ओ प्रेग्नंट दिसता तर तुका चोय चॅड मध्ये येतो अशी केन्ना सोन चॅड प्रेग्नंट जावपा लागले कित रे तेगे पोटा चोयला प्रेग्नंटीस ना तेगे पोटा चोयला तोंड चोपा जायना ना पोटू चोयताय मागीर तेन चॅपी कसो गायला पाड पडलोल्या हे चॅपी कोणा आयला हे तर खंय सांगू तेगे मेळ्ळा तर गेनेल रे घालू अरे आज किती करपाचें? केसाले घालताय न्ही रे राव रे. कोणाकूय ओ तुय गो केसो पडते सारको मध्ये केसालो मेळ करा ट्राटामेंट स्टार्ट
तेसो कोत्ता बोंबील जातो म्हणे किती झालं बाबा चोर. किती झाले पोटान धमशी मारताय बे दोतोर येशी धमशी मारताय येशी धमशी मारताय काय? येशी धमशी मारताय येशी धमशी काय मारताय बिना का आवाज तर काय बिना का प्रेग्नंट तुला दिसता एश दमशी पाताय म्हणलं अगं मशा गेला धावणारच जाती का चोय रे दोतोर दोतोर हांव चयत नाही राव हांव चयत बाबा तू बिना का आवय हालो आवय पडली त्रास राव गो अगं राव गो बाबा नाम मुस्कार घे उस्कार घेत काय किती कोणते रे तू काय करेल दिसता तू काय ते पडला किती पोटा काय आवाज येईना मग ते गेला मशीन बंद पडले अरे इंडिया तू दोतोर कोणी जाव म्हणला ये पुढे घाल रे का ना घाल रे चल 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 हे पहिले मग सांग जाण मग हिंगा तिंगा हिंगा तिंगा आई सांग पा तू किती पाठ सांगेला लोकांनी दादल्यांचे सिद्धीत दोनाक मग हे काना घालपा बुगडास करपाचो दोतरा बाबा हा तू वापस जायना चोय रे चोय रे दोतोर मात चोय रे नाम मुस्कार घे आणि एक पाटी आवय आवय तेगे पोटा हेच दे सा कुपा हातवर जाले मग हेच दे म्हणा तू काय बिना का तुक मरे आम्ही एक इंजेक्शन कोताय आणि इंजेक्शन केलं म्हणटरी ते हातात तुगे मुतालना भाई सतले ओय ओय किती म्हणले तेगे मुतालना भाई सत आहे गो आवय येते मोठे हातात मुतायले बाई शी हो सारखो तू का एक सांग किती बस मग आणि ते इंजेक्शन कोण केसो रे इंजेक्शन अगं ते हाडी गो रँग टाइम मग रोयलो हा तिने ते भाईरे इंजेक्शन भाईरे इंजेक्शन दिता आगो दिया आगो हाल्या पोरा हे दिता का भाईरे रोकडे एक टॅबलेट दिया ती हेडो पर मुट्टी दिपा जाता ती जाणव जाण मध्ये ओ तू असं बंद घेऊन यो याक दाखवत ना याक भाईरे कोत्ता आणि सोडता हा बाबा चोय तू काय ती पिना का ओके पेन हा तुकडे ओके व्हेरी गुड पेन आणि आम्ही ओके होतो पेन विसरलो एक गोवासलो मग बरें जालें बरं हांव तुका मरे हें दिता तूं मरे कार्मी सायड घ्या कार्मी सायड तूं दिसा मरे कितू पाट घेतलो किती पाट घे बा दोतोर तेणें कितू पाट सांगलो काय उगडास गेलो बरं तूं दिसा एक 20 पाट घे आनी तो हे मरे तुका साला मारा दोन पुळी दिता हांव हय बालद्यां उदक कर मरे आनी ती बसोन राव दिसभर हा ओके पेन कसो रे घे हें घे तूं हा नो प्रॉब्लेम आनी पेन नाक म्हाका घे ओके आनीक सगळें तुगेलें सारकें ओके इंजेक्शन बेंड वय आनी तें ती घासताय तें ती बाबा तूं आगो स्प्रायट न्ही गो तें स्पिरीट म्हणटाय ना घेन यो कितें ती सारकें बाबा हें मरे हें कांता हे पानी चोय आतां तुमकां सांगता केसलोच राता आवय किती झालं आणि हे किती जेसी होय लक्ष्मी 15 दिसा खातीर गावात गेली आसा तर गोडचे काम आमीच पोवचे पडटले 15 दीस आणि गोचे काम कोण करतलो ते गावात गेला ते बरे आसा पण ताणे कोणाक तरी बंदोबस्त करूंक जाय आसलो न्हय आगो 15 दिसा खातीर आनी कोण मेवता आमीच करूया न्हू गोडचे काम हा मी होय रोजी मामी बाय हांगा यो होय लक्ष्मी 15 दिसा खातीर गावात गेले आसा तर हांवें कितें म्हणलें जाणा जेसी गोडचे काम आमीच पळोवया म्हणून घरांत सान आनी मोप तुमी दोगांय मारात आनी कुजनातले काम हांव पळयता बरें मामी हांव घर साफ करता मोपूय मागता आनी उपरांत तुका कुजनात आदार करूंकूय येता बरें मामी बेता हांव आं पळयला जेसी रोजी कितले सोमची कायची पळयते पळयला ते करचे ना जाल्यार कोण करतलो हांव जाल्यार करूंक बोलना आगो पूण घरांत रांदूंक तरी नाका रांदूंक हांव रांदचें ना रांदचे ना आनी कितें 15 दिसा खातीर उपास करतले 15 दीस उपास करतले सगळी हॉटेलां बंद पडली काय कितें हांव हॉटेलांत साकून ऑर्डर करतली झोमॅटो स्विगी आसा न्हय म्हाका दिसता 15 दिसा खातीर तुवें हॉटेलांतूच रावल्यार बरें मामी कितें जालें जेसी रागान भितर कितें गेला बाबा पळय हांवें जेसीक सांगलें लक्ष्मी 15 दिसा खातीर गांवांत गेला म्हणून आनी गोडचें काम आमीच करूया म्हणून पूण ते म्हणटा आपणें गोडचें काम केन्नाच करूंक ना म्हणून हांव सांगता ताका नाका बाबा तूं आनी ताका बेश्टेच सांगू नाका ते बेश्टेच वाद करतले हांव तुका एक आयडिया दिता तूं कितें कर जाणा हातान तुजें सान घे आनी घराक सान मारतले भाशेन कर रोजीन ते गोडी मागीर आपली चूक मानून घेतले बरी आसा आयडिया मातशें या झाडू घेवन यो
ए बाबा बरे जाऊन दी ऍक्टिंग सांग मार. OMG बाय सांग मारता. आगी मोजी माय घरात 3 बायलो असताना मोजो पूत बाबलो सान मारता घरात. मामी ह्या पोरी तुम्ही तिघांनी सण म्हणल्यात पुरो ती इथल्या म्हणून लक्ष्मी येतले किती म्हणता सासूमाय. बाय बाय तुम्ही कशी आसात? हा सात बोरी परत परत कित्याक येता मुद्देच जाणा. पायन मोगान जापती केल्या त्याची तोंडगी त्या गोकाये जाणट्यांक रेस्पेतो दिवू तुवें गो शिकोंक जाये. हांवें हांसोन विश्को केला आनी कितें करूंक जाय सांग वेंग मारून विश करूं आनी पडत जाल्यार पाये. तुझ्या पिंजलान तुझ्या दिसती पडटा पांये हौशीच बाय सोरून वेशी तुझ्यान घालून पडत दाये. ते पेंट मोजे पिजोक ना आता फॅशन आयला नवे पिजलेली ती पेंट आनी घाल जाता काय. असली फॅशन येता ती तुमच्या वसल्यांक बऱ्याक पडटा. गरिबान भिजलेलें घालीतून कपडे घेवूंक सांगना म्हणटा. चलोन वचत जाल्यार मोठे थोडे करून पळयता आनी गिरेस चलोन गेल्यार लोक तोखणायता जिकोता आनी गिरेस चलोन गेल्यार लोक तोखणायता जिकोता. बाय जाणा बाय हांव गेल्ले पावट तुमगेर आयलो तेन्ना बाय तूं ड्रेस सारकें मोडवें घालून आसलेलें आनी जेन्ना हांव तुमगेर येयलो आनी तूं कोदेलाचेर बसोंक गेलें तेन्ना तूं अशें अशें करून हात दवरतालें बाय. बाय तुवें इतलें मोडवें ड्रेस कित्याक घातलें काय म्हणटा हांव. आगो बाय अशें अशें केलें जाल्यार आनी अशें हात दवरले जाल्यार ड्रेस लांब जाता बाय. शी 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 तू खंयच्या संवसारांत आसा मग देव चढा. हारे आतां ते फॅशन आयला तो असली फॅशन तुजे दुवेक सोंपतात ते आतां गिरेस करप हें कासार जाला पूण ते सुदोचे आसा लिंबू आंबट आंबटूच गोड जाता. ओय जेसी लिंबू आंबट तो आंबट गोड जायना पूण मनशान आपलें जिवीत जरूर बदलूंक जाता. कित्याक आयक म्हजें कित्याक देवान मनशाक गिन्यान दिलां. तू तुजेच बेंबरे आजयता तू केन्ना सुदोचे आसा. हांव दोतोरपण सोडलें दोतोरपण आनी नाकाच इंजेक्शन आम खावपाची. आतां तूं मुटली हें कित्याक आना काय मू हेंच क्लिनीक तशें आहा. हांवें आतां टेस्टींग सेंटर चालू केला टेस्ट करपाचें प्रेग्नन्सी टेस्ट कोणाय प्रेशर टेस्ट कोणागे युरीन टेस्ट सगळें करपाचें आनी आतां सगळें सेटींग बॅटींग करून दवरलां आनी हें खंय पावलें काय आमगेलें डॉल्फीन आतां आतां केदां सांगलां बेगीन ये हिंगा टेस्टींग म्हणटा सकाळी म्हणटा जा हुंय गो किती चालले आगो केदां एश कोन्न चलता मुगो बिजनस किती चालता तुका चलताले तू ते दुसरे इंजेक्शन हायन बसून तो पुरो हें बरें आहा गो हें बरें आहा किती बरें आगो आतां टेस्टींग चलत मुगो सगळें टेस्टींग चलत टेस्टिंग आनी तुका जाता ते तें पूण आम गुगलाचे चिंतन करताली हा आगो हें जाता तूं कांय भिनाका चोय प्रेग्नन्सी टेस्ट करपा जाताय मागीर तुगेले कितको करतले तू कितको करतलो आगो रेडीमेड येता गो ते रेडीमेड येता येशी ओय तू पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह हुंचे एक सांगपाचें कारण ये खुंचे सांगपाची ओय तू कित्या भिता टेस्ट जाला हा, बरं मागीर- केसो टेस्ट आहाय रे टेस्ट जायता गो प्रेग्नन्सी आहा प्रेशर टेस्टींग आहा मागीर तुगेले ब्लड शुगर आहा मागीर तुगेले जायता मागीर कोरोना दिसा सोडपाचें आतां ओय, हे दिसान सारकें. मागीर मुटा टेस्टींग आहा मागीर स्टूल टेस्टींग पासून कोत्ताय मागीर अरे इंडिया ते स्टूल टेस्ट आणि कित्याक करून जाय ते लोकांच्यान देखू करून जात मरे घरा कडेन हा? अरे ते लोकांच्यान देखू करून जाता चोय स्टूल घेवपाक
मध्ये ऐकू आणि ते बसपाचे ते स्टुलाचो ते अशे हालताय न्ही आणि जाल्यार ते बंद ते तोया बगले हरपाचे अगो हे तोयागे स्टूल नी हे स्टूल ते हे स्टूल ते गो कितें ते म्हणल्यार तूं अगो नंबर 2 गो टेस्टिंग कोत्ताय तोन कोण टेस्ट करता ते आनी मागीर तेजे कोट्टा तेजे सगळे कोट्टा मागीर तूं हुंय गेलोले हुंय वचपा हा ते अरे मनीस पण म्हणा हा कितें जालें एशको मारोबू कित मारली रे तुका सकाळी लायनी उबा आसलो मागीर एशको मारोबू मारलो मारलो एशको मारोबू कित मारप रे कित मारप सकाळ लायनी उबा हा न्ही अरे मात म्हण सांगपा म्हण जाय न्ही नक्की जाली तू सांग नी आता किती आवाज नाचतो मारला आगो नसो माल तुका बरं झालं कोणतो तेजे तू अरे कोण ती लायनी उबा असतो होय. कोण हुस्क माल मरे आवाज नाचतो शी अरे सांगपा म्हण नाका सायडी म्हण सोदता आलो अरे कोण कित तुम्ही मरे स्वतः पळय आता जाण मरे एशको ताई राव रे पूण इतू कार्यागात लागल तू खुसको ती खबर सोडी तुगे खबर सो तू आती आमगे कितें टेस्टिंग बोर्ड चोय नेला टेस्टिंग करपा प्रेग्नन्सी टेस्ट कोताई एक जाय चेड प्रेग्नन्सी टेस्ट कोताय अरे विचार बायलो कोताई काय म्हण मागीर एनओसी जाय तुमी आवय चोय देव हातीर मरे तू येईल त्यास पोत्तोन असू नाल्यार तुका मरे हिंग मार पडटलो होरे सांग तू नाही मरे एनओसी माग पाहिजे पंचायत रे कित्या स्वता पळय अरे तू मा स्कूल राव कित जाल बाबा केसो एनओसी चोय जाय हाल मग बॉम्बे वचपा जाय ते मग एनओसी दी आड म्हणटा एनओसी आड म्हणटा बॉम्बे वयता हुंय वचपा एनओसी मागताय बस मरे हुंय वयता तो तू कितें जालें? कळलो ना कितें? कितें एनओसी रात मागताय न्ही रे ती बसपाची हुंय वयता मागताय ते स्टेटी भायर केसो गो ती ती रे कोरोनाची नेगेटिव्ह म्हणटा ती कोरोना टेस्टिंग आयला बाबा बेलता बेलता सारके किती पैसे किती पैसे 2000 आज दिपा पहिले अरे तू बस रे आमगे टेस्ट पहिले करूया तू बस होय राहू दे पूण आमकां ते कोरोना जाल आमकां जाल चालल्या रे अगो तू काय बी नाका हात कोरोना म्हणटा आमकां सामकें काबा जाला काबा जाल काबा जाल गो रे अगो बारीक आहा गो बा- नेगेटिव्ह म्हण दिवपा गो तू कित्या भिता चोय तू भितो आसा न्ही मातशें टेस्टाक किट हाड ओय सगळे हे करपाक गेले आगो एश को तेंच जीर बॉडी माना गो किट हाड गो जाता बरं जाता हय तू बरा मरे हां व्हेरी गुड मेटोली न्ही रोकडे आऊ होय आमगे उकोत ना आऊ किट जाऊ नाका कित जाले बाप जाऊ नाका बस रे डिस्टन्सिंग करू नका भितो टेस्ट किट मरे ते तू पोती सांग कसो घेत को तो भित मू मागीर कित करप सारखे राव न्ही जाता सारकें कित करे बस रे एक दोगले आवाज बस ना मार काय नाही बस शी तुम साम ओय बस रे तू काय करणार रे हांव आवय साहेबा बस हे एश कोण पोते त्या बाजे टेस्टिंग नाका घाल घालते रे हां. माय सोयर काढ रे अरे ही किती वयर काढ नाका वयर काढ म्हणल्या तुझ्या नाका घाल पाते ना वयर काढ पत्र वयर काढाय रे अरे हे वयर किती काढ वयर काढ रे इसको नाका वयर काढ ती साता सतायत मध्ये गोळ पहिले पाटेल मिस्ता घाल्यानी मग बरे गुणाया कित जात रे हायस्कूल जाताय माच राव रे गायलोले ना मग सारख्या तू हां घाल तोय मरे हे बेमारांक ती टेस्टिंग घाल सगळे काम ऐकून हां बाबा तुगे हे किती नाव किती रॉड्रिगेस फेर्नांडीस ही दोन्ही हलकून सांगले मरती तेच नांवा आसताय रे रॉड्रिगीज नाव तुगेले रॉड्रिगेस नाव फेर्नांडीस सरनेम ओके कितू आसपा तुका 35 आ तू उंचो हांव कुट्रेचो राव रे वयरी किती आचो ना काल तर नाका गेलो ते सांग नाही मरे तुम्ही अरे नाका गान काढला केदो मरे तू किती स्वतः पळता हेस कोण सांगपा जाय काढलं म्हणून बट वयरी तो कोण ना तुका ये मी पावला आता टेस्ट घेऊन किती झाले पॉझिटिव्ह मध्ये दिसते पडणार पॉझिटिव्ह पॉरे मारे पॉझिटिव्ह मारे हॅपी अरे लोलिया राव हे मायका कसं उलयता लोलिया अरे हॅपी हांव पॉझिटिव्ह म्हणल्यार विश करे म्हाका कॉंग्रॅच्युलेशन म्हण विश करे कित्या गो अरे विश करे म्हाका विश करे ना ते प्रेग्नंट हा दिसला अरे ना अरे तू तेम जालो काजार जाल्यार घराकून सुसेग ना बायल हें कर म्हणटा तें कर म्हणटा दिसभर काम ते बरं हंगे 2000 काढ 2000 काढ 2000 काढ 2000 काढ
व्हेरी गुड तू पयस घ्या म्हणजे मत झालं हांव मत रे जाय घे तुगेले पयशे टेस्टिंग सेंटर कोण केला गुलाब कितें हाय हे कितें करून घेवपाचें आमकां जाता मुगो आतां आतां तुका सांगलो हांवें पयलें आतां घे ते चोय चेड्या एक 15 दिसांनी अरे 2000 दिवपाक 15,000 पयसो वयता हय आसूं तुगे नाकाय दोन ना खरें नाकाय मरे नाकाय सेलिब्रेशन नाकाय दाखयता भायले घराक वचून हे फ्लावर अभी फायर बन गया तुका मरे तुका आनी कांय जावपा ना तें दोतरायलें बिझनेस ना आनी हें ना बॉम्बे कोरोना टेस्ट बंद करया कांय जावपा ना चोय आतां आनी आमगे जालें काबार आनी नाका काय म्हाका चोय हांव वयता हांव वयता तुका सोड ना हाय चोय तुगे वाट तुका कोण येले मेले यो टॅबलेट मेळनाय मरे ते हिंगाची क्लिनिक बंद म्हणल्यार कोणा तुमकां यो तुवें बरोवन दिवले डॉक्टर यो फार्मासी वचोन घ्या म्हणून वयर हातूंय बरयलो थंय यो वयर अरे ये वय रे पेन बुरत काय मी एसको बुराईन चलवले कोणा स्वतः पाहत आहे तुम्ही कितून कमी तुका दोतोर लिब्रादा फुडल्या आयताराक इगोजेची सफाई आनी मांडावळ करूंक आमचो वाडो पडला खंय जाणा सदांच हांव वेताले आतां आमच्यो ह्यो सुनो आसात न्हय ती वेतेली हांव जाल्यार मेची ना सफाई करू तेचे ना देवाच्या कामाक वचूंकच जाय मामी तो नवो आधार बांदला न्हू तो म्हज्या पयशांनी बांदला तुवें म्हजें नांव वाचूंक ना म्हजें नांव घाली नासलें पूण हांवें फोर्सान घालूंक लायला तशें जाल्यार तुवें पयशे दिल्यात ते लोकांक दाखोवंक जायतीं जाणां नांव सांगू नाका म्हणून डोनेशन दितात गुप्ती तोडीं गरिबांकूय आदार कोत्तात इगोजांनी फिरगोजांनी काम कोत्तात पयशांनीच नांव जोडूंक जायना बारीक समाजाकूय काम करून तुज्या नांव जोडूंक जाता आनी ताचेर देवाचो आशिर्वाद आसता मामी डॅडी तुम्ही बिया नाकात हांव वेता इगोचेर होय तूं वेतेलेंच तसली कामां तुवेंच करपाची आसना तूं घरान बसून मामी ताचे नेट म्हणून कसले इगोचे निसा वेताना हेता वेता तांकां सगळ्यांक जापयता केश आहा आंटी केश आहा अंकल केश आहा मारिकीन केश आहा मारिया सगळ्यांक जापयता हा पूण बरें म्हणून दुसऱ्यांक दाखयता जेसी तुजें तोंड बंद कर तुका खबर आसा वाड्या वेलो सगलो लोक तुजे खोबरो करतात तूं तांकां एक बरी जाप पासून दिना म्हणून होय हांव ताका जाप करिना कित्याक तुजी शेजारी जर आसा तुज्या दुसरे सुने भाशेन हा म्हजे सारके गिरेस आसा तांकां जापयता जेसी सांगोक लॉस दिसोना आगो तूं गरिबांक जाप करिना जाल्यार तांचो रेस्पेक्ट काला पडोना पूण तुजो चेरूल पडटा जेसी कोतुको तुझे कसले बिलकुल म्हाका मावोना तसले डॅडीच्या म्हज्या घरान सगळे सुटे आसले केन्नाच काम करी नासले रोजीचे म्हाका एकदम बरें दिसले सांगोना फुडें होय म्हणून हांसले एक मुन्नी आदली आसा देख नासलेले कुय देखले आनी सोल सोद कुय चाबले होय देख नासलेले सगळे हांवें घरान देखोन पूण देखला तितले सगळे हांवें घेतला शिकोन तूं कसलेंच काम करूं नको रुबाब तुजो पोको दिसता तायो शेत नाचोय तसलीं कामां करूंक हांव गो घराना बसून तुवें वचोंकूच जाय तूं आसा घरान बसून सांबाळून उलोय जेसी दुसऱ्याच्यो काटाय कोडी मन तुजे आयला दिसोन मन तुजे आयला दिसोन
कसबा तूं कसो आसा आनी तुमी कशीं आसात? यो अर्नाल बाब, जायत्या तेंपान होय, जायत्या तेंपान तुमगेर येवचें अशें हांव येवजिलें. जेन्ना हांव तुमच्या घरांत येतालो तेन्ना तुजी सून आसा ती म्हाका वायट नोदरेन पळयता, म्हाका इन्सल्ट करता. देखूनच हांव मातशें फाटीं सोदतालो तुमगेर येवंक. हे फुडें तुका ह्या घरांत कोणूच इन्सल्ट करचो ना, कित्याक जेस आतां सुदरला सुदरला आनी ताका निटायर हाडूंक तुजी धूव जावन आसा. म्हजी धूव? खरेंच हांव एकदम खुशाल. बाय बाय. कसो आसाय? हांव सांगू बाय, तुमी कशीं आसात? आमी सगळीं बरी आसात. बाबा तुजी धूव खरेंच गुणीस. तुजी धूव आमची सून म्हूण सांगूंक म्हाका अभिमान भोगता. खरेंच ही तुमची उतरां आयकून हांव सारको खुशाल जालो, कित्याक तुमी म्हाका आयज वाखाणलो म्हणून चड खुशाल जालो. बरीच उसरां तुका ताच्या गुणाचो उगडास आयलो न्हय. उसरान म्हणजे तू काय उगडास आसा? हांवें एका तियात्रांत एक्टींग केलेलें पळय तें. होय, ते भिकाऱ्याची एक्टिंग केलेले ते पळय न्हय. होय, त्या भिकाऱ्याचें एक्टींग केलेलें आनी खरेंच तें म्हज्या लागीं एक्टींग जातलें काय म्हूण पळोवंक हांव एका दिसाक बाजारांत वचून बसलो भिकाऱ्याचो बेस घेवन. तेन्ना ते रोज ते वाटेन पासार जाताले. ताणें म्हाका पळयलो, ताका कडेन म्हजी दोया दिसली आसतली आनी ताणें म्हाका ऑमलेट पाव हाडून दिलो. तेन्नाच म्हाका कमलें हें बरें गुणाचें चेडूं म्हणून. डॅडी, म्हाका तूं खऱ्यांनीच भिकारी दिसलोलो. इतलेंच न्हय, तुमी देणें दिता म्हणटा तें सगळें हांवें हाडून दिलेलें, ना जाल्यार जेरून ही हाडकोड हाडपाची. डॅडी, हें तुवें आमकां केन्नाच सांगूंक नासलें. तुकाच लागून रोजी ह्या घरांत येवंक पावलें. मामीक तर बिलकूल कशी नासली. होय, म्हाका आतां पश्चाताप जाता, पूण आतां हांव चड खुशाल रोजी आमची सून म्हणून. खरेंच हांव खूब खुशाल. आज खूब खुशाल हांव, कित्याक आयज तुमचे मदें एक बरो एकवट आसा म्हणून, आनी तुमी घरा बरे भाशेन मोगान चलतात म्हणून. सगलो लोक नोकरी करतात तसल्यो सुनो सोदतात आनी काम करिनात तसली गरीब बाबडी ओशीन सोदतात. हांव रोजी कडल्यान खूब शिकलें. हांवें ताका जाय तें किडलें, पूण ताणें म्हाका केन्नाच एक वायट उदार पासून दिवंक ना. आयज आमी एकवटान भोंवतात, एकामेकाक सांगातात, बसत आमी निर्णय घेतात. थँक्यू सो मच रोजी, थँक्यू सो मच. म्हाका पासून पयलीं कशी नासली रोजीक आमची सून म्हूण करून घेवंक, पूण आतां हांव चड खुशाल, कित्याक रोजीन आमच्या घरांत येवन जसो एक स्पंज वतलेलें उदक चिवोन घेता तशें ताणें केलें. आमच्या घरांचें कितें वायट आसा ताचेर विसर घालून कितें बरें तें आपणावन आमच्या घरांत ताणें खुशालकाय हाडली. गरीब सून हाडली जाल्यार घोराबो सुखी जाता अशें नासता. जण एकल्याचे तांचे स्वभाव, चेडूं कशें ताच्या आवय बापायच्या घरा कशें देखीन रितीन वाडलां, ताचे संस्कार हें जावन आसा म्हत्वाचें. जाणात तुमी, एक गरीब चेडूं ग्रेस चेडूं आसलें आनी हें ग्रेस चेडूं एका गरीब भुरग्याच्या मोगान आसलें. ग्रेस चेडूं गरीब भुरग्याच्या मोगान आसा म्हणून ताची आवय बापूय रागान बसताली आनी त्या चेडवाक सांगताली, तूं गरीब, तूं ताचे लागीं काजार जायनाका म्हणून. पूण त्या चेडवान ना, त्या चेडवान ताका सांगलें हांव ताचेच लागीं काजार जातलें म्हणून. तेन्ना ताच्या आवय बापायन ताका सांगलें, तूं गरिबांगेर काजार जाता जाल्यार जाव, पूण तूं जाणा तूं त्या गरिबांच्या घरांत तेंगेर गोरवां आसात आनी गोरवां आसात म्हणटकीर त्या गोरवांचें तूं शेण भरचें पडटलें तुका. ताका सगळो गोरवांचो वावर करचो पडटलो. चेडवान एक निर्णय घेतलो. तो गरीब म्हूण त्या चेड्याक सोडूंक ना ताणें. ताचेच लागीं काजार जालें आनी तांचो गोराबो सुखान बोल्लो. म्हाका दिसता आवय बापायन आपल्या पुताक ना धुवेक तांच्या मान्यावर वो काजाराचें कोणाचें मोगान आसत जाल्यार म्हाका दिसता आडकूड हाडूंक फावना. आमच्या गांवांत जायतीं फेस्तां जातात
थोडे फेस्ताक बरेच फजने लायतात आनी आमकां दिसता तें फेस्त बरें पेजादीक आसतलें म्हणून. पूण थोडे फेस्ताक फजने लायनात तरूय आसतना तें फेस्त बरें जाता. तेच भाशेन बागेंतलीं फुलां लावन नाजाल्यार रानांतलीं फुलां लावन आमचें घर सोबोवंक जाता. जशें परी आमचे सुनयेन रोजीन आमचें घर सोबयलां पळय तशें. देखून हांव म्हणटा म्हजे घरकान्नी फाटलें कितें जालां तें सगळें विसर आनी आतां तरी तुजें तोंड गोड कर.